उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. नोएचेर आनी तांच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, सुफळ जायात आनी वाडून वचात आनी प्रितूम भरात. सगळ्या रानवटी मनजातींक आनी अंतराळावेल्या सगळ्या सुकण्यांक, जमनीचेर सरपोट्या चलतल्या सर्व जिवाण्यांक आनी दर्यांतले सगळे मासलेक तुमचें भें आनी भिरांत आसूं. ह्या सगळ्यांक तुमचे आदीन केल्यांत. भाजी पानां बराबर जमनीर भोंवतले सगळे प्राणी तुमचें खाण जेवण जातोलें. हें सगळें हांव तुमकां दितां. फकत जीव आसलोलें म्हणजे रोगोत आसलोलें मांस तुमी खावूं नये, कित्याक तुमच्या रोगताचो तशेंच जिवाचो हिशोब हांव खरेंच घेतलों. दर एका जनावराचो तशेंच मनशाचो हांव हिशोब घेतलों. तशेंच जो आपल्या भावाचो जीव काडटा त्या मनशाचो हांवूय जीव काडटलों. जो मनशाचें रोगोत वारोयता ताचेंय रोगोत मनीस वारोयतलो, कित्याक आपल्या सारक्याचो देवान मनशाक रोचला. म्हणटोच तुमी चोडात आनी वाडून वचात आनी प्रितूम भरात आनी तिचेर धनीपण चलोयात. नोये आनी ताच्या पुता कोडे देव नव्यान उलोयलो, पळयात, तुमचे कोडे आनी तुमचे फाटल्यान येतले तुमचे संस्थी कोडे हांव करार करतां. तशेंच तुमचे बराबर आसात त्या जिव्या प्राण्यांकोडे म्हणजे सुकणीं, गोरवां आनी सगळीं प्रितुमेवेलीं जनावरां आसात तांचे कोडे करार करतां. एकाच उतरान तारवांतलीं भायर सोरल्यांत तितल्याय कोडे. म्हणटोच हांव तुमचे कोडे करार करतां तो हो, बुडती धाडून हांव आनीक केन्नाच प्राणी रोचणेचो भस्म करचो ना. इतलेंच न्हय, प्रितुमेचे निसंटण करच्याक हांव आनीक बुडती धाडचो ना. देवान आनीकूय म्हळें, म्हजे आनी तुमचे मदें आनी तुमचे बराबर जियेतात त्या सगळ्या प्राणियां मदें पिणकेचे पिणकेक हांव करार करतां. ताची खुणा ही, कुपांनी म्हजे दोंडुबाळ घालतां आनी म्हजे आनी प्रितुमे मदें तें कराराची एक खुणा जातोलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब स्वर्गार थावन प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. जेन्ना सर्वेस्पर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भक्ती करतलीं आनी प्रितुमेचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलोल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्यांची बेपर्वा करचो ना. जबाब स्वर्गार थावन प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. जल्मूंची आसा ते नवे पिणकेन सर्वेस्पराची स्तुती करचे खातीर युगाच्या युगांत हें सगळें बरयलोलें आसूं दी. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणांत थावन सर्वेस्परान ओडव घालो. स्वर्गार थावन प्रितुमेचेर ताणें दयाळ नदर घाली. कैद्यांचें रुदन ताणें आयकलें आनी मोरणांचें फर्मोण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब स्वर्गार थावन प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली.
सर्वेस्पराचें नांव सियोनांत गाजोवचे खातीर आनी जेरुसलेमध्ये ताची स्तुती करचे पासत देसां देसांचो आनी राष्ट्रां राष्ट्रांचो लोक जमा जातलो आनी एका ताळ्यान सर्वेस्पराचे मोंदोन करतलो. तुज्या सेवकांच्या भुरग्यांक सुस्त आनी शांत जिवंक मेळटलें आनी तांची संसद सदांकाल तुज्या दोळ्या मुखार वाडटली. जबाब स्वर्गार थावन प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. उद्गार. सायबा, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत, तुजे सोवे आसात सासणाच्या जिविताची उतरां. मार्कू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. जेजू शिसांक घेवन फिलिपाच्या सेजारिया प्रांतांत पडतात त्या गांवांनी भायर सरून गेलो. वाटेर ताणें आपल्या शिसांक अशें विचारलें, लोक म्हाका कोणसो धरता? आनी तांणी परती पाळून म्हळें, थोडीं जाणां स्नानदातार जुवांव, हेर एलिजा, दुसरी प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी म्हाका कोणसो धरतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगिनाकांत म्हूण खोरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो. मनशाच्या पुतान जायतें भोगूंक जाय. जाणट्यांनी, परम याज्ञिकांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायरावंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय. आनी 3 दीस जातोच तो परतून जिवंत जावंक जाय म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी हें सगळें ताणें उक्तीं सांगलें. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू ताका उलोवंक लागलो. पूण ताणें वळोन आनी आपल्या शिसांक पळयोवन पेद्रूक बोबाट केली, म्हणून म्हजे पाटी सोर सयताना, तुजी चिंतना देवाची न्हय पूण मनशाची. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें